क्रूज पिंटो तुमचे मुखार दवरता कॉरेजमाचे सुमिया जिवितान नवसुन्नी करपा सारकी एक धर्मीक दाखोवन आपल्या पेनाचो सोवो तियात्र तुमच्या मुखार दवरता शीक आयकपाक आयक शिकपाक. सुरू करूचो तें दाखयता मारिना पोटी मानपान कितल्या भुरग्यांक सर्विसेक धाडले केले पळयता मोटी थोड्या भुरग्यांक माय बाय नाका जाली देवतोच नोटी कानांनी आयको दोळ्यांनी पडून काजाच्यो बोगली मोटी लोक वजाराचे वजार सिरविस्ती आपल्याक भुरग्यांनी म्हणून कुसा शिकोवता रोजार मारलोलो उपकार सगळ्यांक मेवता कोण काय ना तेज्या उपकार मेवलोलो फुरगूट केला सगळ्यांक सोबे माझा. नवशा तू म्हाका खंयसर घेवन आयला? आज 3 वर्सां जाली आमच्या काजाराक आमकां भुरगे ना आमच्या घरात ऊस वाडना जाल्यार तू म्हाका हांगा घेवन कित्याक आयला? काजाराचो बाराडेचो चोऱ्याचो पुलीस जो मनीस हांगासर येता आनी आपणाक कितें जाय तें मागता ताका मागलेलें जरूर फावो जाता. म्हजे घरकान्नी दर एक जीव वयर थान येता आनी हे तुवें सदांच मनान दवरलेलें म्हाका जाय तरी आसतना तुका निराशी करूंक हांव सोदिना. आमी आमकां भुरगे दिवन त्या पुरसा लागीं मागले. सारवोटी खुर्साचे नोदोर मारून सोदून काडटा पुलीस मागतेल्या सोगल्याक राखता उपकार केलो दुसरी वस्त कसली जायी सोड खुर्साचो मोग सोड दोनूय सायडीन पावणे आसलेले एके वाटेन डांबराचो रोड कोरेचो पुलीस वोतोरयाचो लोक सांगतात येवन सामकार लादाईन तशेंच नोवेना कोत्तात दिलोलो वाडून उपकार नोवेना तशेंच खुर्साचे वर करून किस्लो लासुकरा जावं तो हिंदू वो क्रिस्तांव मुस्लीम खुर्साच्या कोत्तात नमस्कार. लवशा आयज आमच्या काजाराक 5 वर्सां भरतात आनी सदांचेच परी तू म्हाका ह्या जाग्याचेर पूण देवान आमच्या ह्या कोटार अजुनूय एक भुरगें दिवंक ना दळेश तशें म्हणो नाका हांवें तुका पयलेंच सांगलां जो मनीस हांगासर येता आनी आपणाक कितें जाय तें मागता ताका मागलेलें जरूर फावो जाता. आमी आमकां भुरगे दिवन ह्या खुर्सा लागीं दिव्य रावन बाबातन मागया. तीन तारखे खुर्साचे बेस जाता पोरान खुशाल काई तो दिसता सोयरी येता घरान मिलाग्री तो पुलीस मुडो फामा संवसारान
तशेंच वडिलाचेर बेसांगातला बोवीत करता कितले मनीसाचे वण जेवतात ह्या संवसारान जियेपाक पूण थोडे मनीसाची येतात भोगोचे वण जेवपाक देवान आमकां सगळ्यांक गिन्यान दिलां उजार तें करपाक मोगा दियात पळयनार आतां मागता शीक आयकपाक आयक शिकपाक कितले मनीसाचे वण जेवतात ह्या संवसारान जियेपाक पूण थोडे मनीसाची येतात भोगोचे वण जेवपाक देवान आमकां सगळ्यांक गिन्यान दिलां उजार तें करपाक मोगा दियात पळयनार आतां मागता शीक आयकपाक आयक शिकपाक मोगा दियात पळयनार आतां मागता शीक आयकपाक आयक शिकपाक जो एका बिटाचेर मोठ्या तुका दर्याची देगेर मेळची ना ती तुवें लूट बांदोडी मारून सोदून अशें तुमी कित्याक म्हणटा पळय म्हजी मामा सारकीच म्हणटा आमी केन्ना कास जातात काय म्हणून पूण हांवें आमच्या गोंयच्या कासुनी आमच्या मोगाची खबर सांगूंक ना कितें हांव एक चेडूं जावन हांवें आमच्या मामाक आनी पापाक म्हजी खबर सांगल्या पूण तुवें एक चेडो जावन तुवें आजुनूय सांगूंक ना म्हाका थोडोसो वेळ हांव बरीशी संदी घेवन म्हज्या मामा लागीं उलयतां कित्याक म्हजो बाबा सदांच म्हणटा गुलाबाचो कोणूय मोग करता पूण गुलाबाच्या झाडाचो मात मोग करूंक व्हडले काळीज आसूंक जाय त्या पासून कोण सोबीत आनी सुंदर दिसता ताचे लागीं काजार जायना पूण जे कोण तुजें जिवीत सोबीत आनी सुंदर करतलो ताचे लागीं तूं काजार जाय पळय ह्या संवसारांत तुका जाय तसलें चेडूं केन्नाच मेळचें देखून तुवें नजर नाजाल्यार कॉम्प्रोमायज करचेंच पडटा जे चेडूं तुज्या सांगात रावंक सोदता ते चेडवा सांगात तुवें कॉम्प्रोमायज करूंक जाय नाजाल्यार जे चेडवा सांगात तूं रावंक सोदता ते चेडवा सांगात तुवें एडजस्ट करचेंच पडटलें एक एक फावटी कसली कसली सिट्युएशन उत्पन्न जाता आणि त्या सिट्युएशनाक लागून आमी आमच्या मोगाचें खेळ करतात खरेपणी आमी आमच्या मोगाचें खेळ करूंक फावना पूण आमी त्या सिट्युएशनाक खेळटात मोग जावन आसा एकूच पावल सो दुस्मानाक पासून इश्ट करून घेता देखून गरजेचें आसा ती पयले कर आनी घडटा ती उपरांत कर आनी पळय गोडोन आसलेली गोडोन येतली पूण गोंयची गोंयचीच केन्नाच आमच्या कुशीची राड येवची ना जाल्यार कोणाक रावता आनी कित्याक फाटीं सरता पळय जेन्ना आमी सकाळची उठतात न्ही तेन्ना आमचे लागीं दोन चॉयसीस आसतात एक तर परत न्हिदोवंक वचप सपनां सोदपाचो ना तर उठोन तुजी सपनां साकार करूंक धांवपाचो हांव जाणा तूं जावन आसा एक चेडूं आनी चेडवाच्या मायपाक सदांच एकूच हुस्को आसता केन्ना काय आपले तुवें काजार करपाचो आनी आपल्या तकले वेलो बेचुणाव करपाचो जाल्यार अशें तुका कितें दिसता एकूच चेडूं आसा एका दिसाक ताणें आपल्या मोग्याक कशें सांगलें काजार जावचे आदी एकूच फावट आपल्याक तुजेर नदर घालूंक येवलेली जाल्यार हांव खूब खुशाल जातलें एका दिसाक ताका कोणें तरी आपले दोळे भेटले ताणें आपलो न्हवरो कुड्डो आसा तो पळयलो आनी ताका रिजेक्ट केलो तेन्ना ताच्या न्हवऱ्यान ताका इतलेंच सांगलें आपल्याच्या दोळ्याचो बरो करून कुयदाद केलो जाल्यार तूं म्हाका आनी त्या चेडवाक सोर करतलें नावें दिसता हांव तुका आनी त्या चेडवाक सोर करिना हांवें म्हज्या जिवितांत जायते वायट दीस पळयले आनी जायते बरे दिसूय पळयल्यात जेन्ना हांव सकाळचो उठ्ठा तेन्ना म्हाका आळसां येता तरूय पूण हांव उठ्ठा म्हजे लागीं सगळें नासाय पूण गरज आसा तितलेंच आसा म्हजें जिवीत एकदम परफेक्ट नासाय पूण देवान म्हाका आपली कृपे तूं जाणें तुका थोडे चेडे चिंततात तरूय आसतना करिना आनी थोडे चेडे करतात तरूय आसतना चिंततात ते सगळें बरें आसा म्हाका एक सांग काजारा उपरांत पासून तूं हेच करी मातसो मोग करतलो न्हय
ते सगळे तुझ्या गोरकाराचे डिपेंड आसा चोरी तर तो म्हाका अलाव करीत जाल्यार म्हजे गोरकाराचे आनी फकाड कोत्ताय तू जाणा काल राती म्हाका एक सपन पडलें आनी त्या सपनांत तुवें कितें पळयलें एक हँडसम शेफ हांव ना म्हाका दिसता तो तुज्या स्वप्नांत एकलोच आयलो होय पूण तुका कशें कळ्ळें कित्याक ताचे गर्लफ्रेंड म्हज्या स्वप्नांत कितें This is what I like about you. सजमता तू सदांच हीच करी म्हाका खुशाल करतलो जरूर जरूर बरें तर हांव आतां वेता फाल्यां हेच फावटी हेच वेळार ओके येस वाटे Yes. याच Yes. ओके Okay. बाय आय लव यू फळां पळोवन रूख पारखूंक जाता आनी कन्या पळोवन मनशाचे गुण पारखूंक जाता म्हज्या दिसता कसो पळय तूं म्हजो खास आनी क्लोज फ्रेंड म्हणटोच ही पयली खबर हांव तुका सांगता जे हांवें अजुनूय म्हज्या गोंयच्याक सांगो कसली खबर सांगूंक सोदताय आतांचे चेडू गेला ते पयला तुवें होय तें जावन आसा म्हजें गर्लफ्रेंड आनी हांव ताचे लागीं काजार सांगशी चाणक्यान अशें म्हटलेलें वस्तोरी जावन आसा डेंजरस जेन्ना ती एका चेड्या लागीं उलयता तेन्ना ती दुसऱ्याक पळयता तिसऱ्याचें चिंतता आनी खरेपणी चवथ्याचो मोग करता आनी सगळ्यांक दिसता तें आपल्याचेंच म्हणून देखून ताचो एक केस पासून मेवलो जाल्यार तो पुस्तकांत घालून सांबाळटा आनी तसलोच केस जेवणान मेवलो जाल्यार तो म्हणटा माय हे सगळें कितें तुका सारकें दिश्टी पडोना ब्ला 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 आनी माय बाबली म्हणटा ना रे बाबा आयज तें आयलेले आयज जेवण ताणें रांदलां तें तुज्या आयल्या पयलें म्हाका आयकता पूण ही खबर म्हज्या गोंयच्याक सांगूंक म्हाका तुजो आदर मोग केला तुवें काजार जाताय तूं आनी घरच्यांक खबर सांगूंक हांव तेन्ना आदीं कोणाक कांयच मेवना जें कितें तुज्या नशिबान बरयलां न्हय तें कोणाच्यानूच आडावंक जायना आनी जें कितें बरोवंक ना तें कितेंच केल्यार मेवचें ना आतां तें तुजें फिलॉसॉफी तुजे लागीं दवर आनी कितें म्हजें आपले कुशालकाये परस दुसऱ्याची कुशालकाय गरजेची म्हणून सजमता तोच जावन आसा मोग आनी इश्टागत रिकॉर्ड केले रिकॉर्ड बाय हां बाबा कसे सगळे हाय जे की असले उपास होत नाही सगळे मिळाले बाबा पाण्यार या रे पाण्यार या ही बाय बाय रे मग काय गो तो किती लागो तू करतो हा अरे बाकी सांगले आता मायल मोठी आपला दूध पिपा जाय म्हणून हा सांगले दूध कुठे पण पिऊ कुठे त्याला भांडी बिगिनेलो रे दूध तापय दोला दूध तापे का होय एक संग नाव साखरामेंता गोम गोत केलो आणि तू किती करले त्या काजराकडे ते कॅमेरामॅन कोण मिरवता अरे तू ऐसा दुआ मत काम करो भले तो खाता जातो ना आज तू तो बाकी पाती सतात बा मार झाले कचो पण कचो तुका कांता तू चैला तू 100 महिने सगळं तू कसं मला सांगत तू का वो कस मग पहिलो सा हा तू का करतो बेस्ट जाम ना मुगे डॅडी तो दिल म्हणून मग काजार झाला हा दर दिल म्हणून रिकॉर्ड केला कोणी काजरचा हॉलासान डायरेक्ट घरा कोयते पुन्हा हॉटेल रूम आलेला डायरेक्ट रिकॉर्ड म्हणजे होय वाटला रूम आहे तू पण तुझे कष्ट पैसे वाटला रूम आहे ना तू मुगे डॅडी नो स्पॉन्सर केलो तू हनीमून आहे गेला डॉक्टर असताना तू मग गेम नाही बरं झालं कचो म्हणून कचो कसं मला सांगत तू का मी तो मरून किलो लागीत मी आणि मग सांगत आमचो आका येणार कोणे डिस्टर्ब केला नका एक लागा वाटता तू केलेला मग कोणे डिस्टर्ब केला नका आमचो तू आता बारा मितोसर म्हणतो न्हू बारा पहिले मितोसर म्हणतो हॉस्पिटल एक हनीबी आलं म्हणतो ते पहिले तराशीर एक पापड बी आणली ताई होय माय तू चेपणे तोर जाय चेपणे तोर आता माझे किस आहे नको स्टार्टिंग किस मारून देतो अरे तू किसा आवाज तू जाणा म्हणजे लिपस्टिक तर मारगोती होय ओ ले लंड कंपनीची ले लंड कंपनी ले लंड होय तू मला ट्रॅक हवा सांगत अरे ते ले लंड म्हणाली ले लंड म्हणाली अरे तिसरे ती ए किस दियो अरे ना रे लिपस्टिक मारगो रे बापती अगं या बरे आहे हे बरे म्हणजे साखरामेंता गोंबा आपण केला अरे म्हणजे बरे वाटत कर माझे वो बरे हाताचे घास हाताचे घास होय जाई फोडोचे घासू अरे लिपस्टिक आणून नाही राव बापू आता माझी बिना चालला या मोठा ना ती बिना तर काढली किती होय बरं किस गावा तू गाव किती होय रे या तो किस नाही बाहेर फुट मारतो हा सांगार तो किसा दाखल काय म्हणू एक काम कर तू ती गुबरा आणि लिंगू बावरा होता 10 मिनिटांनी किसता
सो किसू होय. मुद्दाम सांभाळ मुद्दाम सारखं नाही ते मूळ दोची स्टार्ट हा आम्हाला काम होय धामा ना स्टार्ट तू धामणी नोच कोच मुझे माझ्या नोडी घ्यायची आणि सगळे भारी पट्टे सुणी गेल नाम दोनी तू जीव हात नानी मार ओके स्टार्ट हा हनुमान गेट सेट रेडी पाय को मर रहा है काय मारे ते पास आला तू दे करायला बेसत तू दे करा अरे देर काढे रे पोलीस ने धरला पोलीस ने धरला काय को बुके अरे मुळ्या भाजी कोथिंबीर आणि तांबडी भाजी कसं बुके येला ना त्या फुला बुके दिल म्हणतो ना ती फुल बाई भाव काय दुसऱ्याचा कोण शावडे इंटरेस्ट होत आहे त्याला तुका बरोबर व्हेजिटेबल बुके आला हाल तुझ्या भाजी करून जाता कुर्मा कुर्मा तू सिंगाचं तू असतो अरे तुझ मोका नेला होला मग कोण सांगितलं तू गायला वाटलं नाही म्हणून त्याला तू विश करायला फ्रेंड तू डिस्टर्ब करा का वाचून सांग का कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुम्ही जातो सांगा ते भाषेत बरी असतात थँक्यू आईपासून असून म्हणजे बाई ले मानला आणि वडील आणि तू मांडा आहे मानला पासून ते माता तू वाच ना वाच काय त्याला डोराडी होता का बक्षिता त्याने मग लोकन मल्ल्यावर पासून होता का काहीच मुडी ना आव सांगा तुम्ही सातो साक्रामेंट जोडला कासारीची वितान टाव टिव जाता तुमच्या मध्ये नाही टाव टिव झाले झाल्या तू गिराव नका त्या तुझ्या लागी जाता तिथलं फोर्स उसारतो होय त्यात नाही तुझ्या गोरकारान तुझ्या एक थापट मारल्या झाल्या त्याच वेळा तू त्याचे 2 थापटा मार दोन दाखवायचे त्यात नाही तो पिकासावांचे रॅक क्वार्टर सोरो पिऊन राहिलो झाल्या तू त्याच वेळा बाराची रसून ओद पाटली पिऊन त्यात नाही ताणे सुरी बाहेर काढली झाल्या त्याच वेळा तू तरसाद बाई तू किती भोकळा मारायला तू वाच याचा तू वाच अरे मुळे असं पडायचं तू वाच याचा वाच शाना असते रे मागे ते आमची साइडी कुशी ऍडजस्ट करू यार ऍडजस्ट म्हणजे होय किती शेता बांधी गो भाई एक टाइम ती केली एक टाइम राय केली असं नका तू वाच जाय देवान देखो सांगितलं विराट टीम नावल्या आक्याचं सस्पान दिला विराट मग कोण वाच येतो गॉड सरोन सोईताना माझ्या डोळ्यात होईता वाचता वाचता लास्ट फायनल वॉर्निंग गिविंग फॉर वाचता वाचता बरे तू राव होईता अरे शाना अरे मुगे गो मार सोड केल मरे किती चालते सोईल ते सध्या भाऊ आव झालो पुढे कसं होत नव्हतं पाहिलं अरे गो गेल मरे मार सोड मुश्किल जातो रे आता आगे फॅन्सी ड्रेस सोनीला प्राइस गेली शाना झाणा आलोले तू पोत नाही तर मग झाणा आलोले नाव ना लाव येतो लम आको फार तू सोड गेलो म्हणतो ना इतके भुलता ते पासून बरे जाऊ मला माहिती का ना बेटा झाला 1 लाख नाव याला होतो निघा तू असं ते वर पूर्ण अर्थ गेल दोस ऑर्डर आहे आणि कोळवा एळे रोई जातो दिवस बस बस तू मागा दांडाय तुका दिलो हराबू होईता बस पण होईता असो तुका एको सांगून येता किती तुमच्या 3 महिन्यामध्ये डायव्हर्स जातात उसाचे पाव मर साहेब हो तुला लागू सांगते सगळे ते आम्हाला सांगितलं ना काय आम डिस्टर्ब करणार काय दूध होया दूध घ्यायचं टाकून दोन आटे काय दूध पहिले दूध पिया दूध प्यान पड जाऊ समूड वाट करे कर आता पद्धतीत मग कोण जाण साहेब अशी या दूध होया ना आणि दोन तीन घ्यायचे आटे टाकून दोला मरे इथे दुधा सायपड नो दूध सायला साय करा घासा दूध पी रे अबे वा दुधा साया काय का मी साय करे घासा दूध पी पास आहे रे तू सांगला मला दुधा साया अरे साय कर आणि घासा दूध पी रे साहेब और हो जा दुसरा दुधा सांगा साया बाई किती कोणी बाई साय साय काय ही कोणा साया दुधा Serpentito, dicha
मांडोर पडो शेवटोन तिच्या तोंडार बसता बायका वेली पुया ती सोपना पडो तिच्या दोळ्या लागीं काडूंक जाता थोड्या वेळान ती सिधी येतो तोंडांतल्यान तिच्या रोगोत येता थोड्या वेळान ती सिधी येतो तोंडांतल्यान तिच्या रोगोत येता वस्तुनी थंयसर पडोन तोंडांतल्यान रोगोत व्हांवता तिचें तें रोगोत व्हांवून आख्खी फूट रोगतान न्हांवता तेचेर तिका पड्यो पियोन दुसरे वाटेन धांवता पुलीस पासून थंय आयले पूण आजादी नासतना भोंवता इतल्यान एक घातलो पळय थंयसर पावोन तिका पळोवन ताचे गाडीच ओडटा काळजी दाखोवणान चोपी वस्तोरी उगलून तो सायडीक काडटा उपरांत ती वस्तोरी आपल्या बॅगांतलो सायडीनी तो रेजीस सोदून काडटा रेजीस तोंडाक लायतोच रोगोत थांबोन त्याच खिणाक मिलाक ओडटा रेजीस तोंडाक लायतोच रोगोत थांबोन त्याच खिणाक मिलाक ओडटा एक म्हयन्यान बोरीं जातो तो दादलो खंय तुका मेवलो त्यो बरें करूं इश्टा त्या दिसा तूं गरजेक पावलो दोतोरीची उतरां आयकोन तो दादलो खंय रडत रावलो उरलें तुज्या भावार्थान म्हजो दोरो म्हाका मेवलो वसली उतरां आयकोन त्या दादल्याची वस्तोरी सारकीच घुसपोली चिंतना दादल्यान सांगलें हांव प्रोटेस्टंट मनीस सायबीणीक दिनासलो त्या दिसतीचेर तुजो भावार्थ पळोवन बारीक नियाळ केलो म्हज्या मनान त्याच दिसा प्रोटेस्टंट धर्म सोडून भितर सरलो क्रिस्तांव धर्मान त्याच दिसा प्रोटेस्टंट धर्म सोडून सायबीणीक हांव दिता मान खुर्साचेर मरतना जेजून पासून शिसान सांगल्या ती म्हूण तुमची आपूय देखून सायबीण ना म्हूण सांगोंक गोदान ताचेर माये करपा देवूय रोश्टी चिंतना मोना धाडटेल्याचेर जानवायेची शिकवण मनांत रिगोय खरेंच म्हाज्या काळार मिलाप करून तांकां तुजे चडशी पावोय असल्या मनशांक माये भोगसोणे दिवन बरो तुज्या गोपान वेगोय असल्या मनशांक माये भोगसोणे दिवन बरो तुज्या गोपान वेगोय मोगाचो पुतांचो व्हडलो जाता वाडो आनी
ताणे म्हाका सांगलेले घरा वच आपण फाटाफाट येता म्हणून खंय येतो तुका दिसना आमचो भूत आता व्हडलो जाला म्हण होय देखूनच हांवें ताका म्हज्या संगताक ऑफिसान दिला जे वरवीं तो सगळो कारभार शिकतलो सगळे काम आपल्या खांदार घेतलो आणि हांव रिटायर्ड जावन तुझ्या संगताक रोमॅन्स करतो तू फकत तुझ्या रोमॅन्साचे चिंता भूत वाडून काजाराचो जालो ताका चेडू सोदून काजार करूंक जाय ही खबर आसा तुका अगं तू टेन्शन कित्याक घेता ताका चेडू सोदपाची गरज ना ताका चेडू सोदपाची गरज ना जाल्यार कोणाक सोदपाचें तुका अगं तशें न्हय तें तशें न्हय जाल्यार कशें म्हाका दिसता ताचे गर्लफ्रेंड आसा एक चेडू ताका ऑफिसान सदांच मेळोंक येता होय पूण ताणे तर म्हाका केन्नाच सांगूंक ना सांगतलो म्हाका दिसता ताका थोडो वेळ जाय आसतलो ओके मोग जावन अशो बेरो तुवें अशेंच कोणाक सांगूंक जायना आपूण तुजो मोग कोता म्हणून पूण तुवें ताका दाखोवचें पडटा लाविशा कोणाकूच तुझ्या जिवितांत स्पेशल मनीस करिना कित्याक जाणा कित्याक जेन्ना तो स्पेशल मनीस बदलता तेन्ना तू ते स्पेशल मनशाक हेट करिना पूण आपल्याकूच हेट करता त्या पासून तुवें निराशी जावपाची गरज ना बरे मनीस तुका दादो शिकयतात वायट मनीस तुका अनुभव दितात फास्ट मनीस तुका लिसांव शिकयतात आनी सगळ्यांहून बेस्ट मनीस आसात ते तुजो उगडास करतात नायस थॉट व्हेरी नायस ओके फ्रेश जावन रोखडोच येता ओके बाबा खूंय आसलो तूं कितलो वेळ जालो म्हाका तुजो हुस्को जालोलो मामा तुझी परवानगी असल्यार वचत तुका कितें विचारूंक जाता विचार न्हू आमचे सिरविदोर ना ना बाबा आमच्या सिल्विदोरान सुट्टी घेतलेली आसा म्हूण तूं अशें कित्याक विचारता मामा तुका दिसना आमचे सिरविदोर सुटी घेता तेन्ना तुका कोणाच्या तरी आदाराची गरज म्हणून ना पूण तूं अशें कित्याक विचारता बाबा कितें जालां मामा जेन्ना तू त्या सास बहुची सिरियल पळयता तेन्ना तुका दिसना कोणाची तरी तुका कंपनी जाय म्हणून आयज म्हजो पूत म्हाका कंपनी दिवपाची चिंता आसा कितें जालां सगळें सारकें आसा सगळ्या सारखें आसा मागीर मामा तुका दिसना जेन्ना तू काम करून तपता तेन्ना कोणे तरी तुजे हात पांय दाबूंक जाय आयज म्हजो पूत म्हज्या जिवाची चडूच काळजी घेता हांवूच नको म्हज्या पुताक कितें जालां सगळें सारकें आसा बाबा. तुका नाका जाल्यार म्हज्या कितें करूंक जाता बाबा कितें जालें लाविशा तूं सांगतालो तें खरें ताचें गर्लफ्रेंड आसा हांव जाणाच आसलो जाल्यार वेळ कित्याक वगडायता आतांच ताका सांग त्या चेडवाक फोन मारून विचार म्हणून आमी खासदाराचे उलोव केन्ना येवं पळय हांव ताका बाबा बाबा येस मामा मातसो भायर यो कितें जालें बाबा तूं म्हणटालो न्हू म्हाका कोणाच्या तरी आदाराची गरज म्हूण होय मामा होय अशें तर तुवें घरान नवें सिरविदोर हाडूंक चिंतला ना बाबा मामाक सिरविदोराची गरज ना बाबा तूं म्हणटालो न्हू हांव एकटेंच बसोन ते सास बहूचे सिरियल पळयता आनी म्हाका कोणाची तरी कंपनी जाय म्हूण तशें तर तुवें म्हाका रिटायर्ड करूंक चिंतला जे वरवीं घरान बसोन मामी सांगतात सास बहूच्या सिरियल पूण बाबा मामाक तर कंपनीची गरज ना पूण बाबा तूं म्हणटालो न्हू म्हजे पांय पूण मामा तुवें नुस्तें म्हणलें आपल्याक कांयच नाही लागलो तें चेडू कोण ताचें नांव कितें आनी तें कोणाचें चेडू ते खंयसर रावता ते आमकां सांग ताका फोन मार आनी विचार काजाराचे उलोवक आमी केन्ना येवं पळय पूण मामा बाबा आतां माथे कितें करपी ता मामा तुज्या 9 म्हयने हांवें तुका म्हज्या कुसव्यान सांबाळला म्हज्या पुता एक 5 वर्साचो भुरगो आपल्या मामाशी येता आनी म्हणटा मामा आय लव यू मामा म्हणटा आय लव यू टू बेटा भुरगो 15 वर्साचो जाता तेच परी मामाशी येता आनी म्हणटा मामा आय लव यू मामा म्हणटा कितले पयशे जाय भुरगो 25 वर्साचो जाता तेच परी मामाशी येता आनी म्हणटा मामा आय लव यू मामा म्हणटा ते चेडू कोण ते खंयसर रावता ताचें नांव आमकां सांग आमी काजाराचें उलयता भुरगो 40 वर्साचो जाता तेच परी मामाशी येता आनी म्हणटा मामा आय लव यू मामा म्हणटा हांवें तुका आदींच सांगलेलें ते चेडवा लागीं काजार जायनाका भुरगो 60 वर्साचो जाता तेच परी मामाशी येता आनी म्हणटा मामा आय लव यू मामा म्हणटा खंयच्याच पेपराचेर सायन मारचें तेच परी तुजी मामा तिका सगळें सोसवता अरे गांवूय बापायन आपल्या भुरग्याचे वायट बरें
सुख दुःख ताच्या काळजाची भावना सगळे सोडून देखून वेळ पिड्यार करू नका वसात त्या चेडवाक सांग आम्ही काजाराचे म्हणून येतात तुमची माई कामार आम्ही तो पड बरी हो अरे भुई आणला बाबा अरे सर इष्टाची अशी नाही मरे मोठ्या देव धोक्याचे नाव मित्र तुझे मगेले नाव रमेश सोनसोणो येसो चोणो उकोळो बाजलो रमेश सोनसोणो मगे किती झाले तू पिऊन काय किती झाली गेले अरे पात्रा भरपूर लॉस झाली पैसे काबर झाले त्याला लागून भरपूर पिले आहेत टेन्शन झाली बघा ते आपली काय रे तुम्ही बाबा अशी यश पण तुम्ही संसार करून एक सांग बघा तू क्रिस्ताव जाता ना हांव कृष्णाना जाती कृष्णा क्रिस्ताव जाता ना ना हांव क्रिस्तान ना जाती अरे जाव क्रिस्ताव जाव बरे बरे आम्ही जेजून न्हू जायत केलो आणि जायत गेलो आणि बरे तुझे जेजून किती केली किती केली अरे एक पावटी 2 नुसत्या 5,000 लोक वाटलोली ना बरे किती सांगते रे 2 नुसत्या 5,000 लोकांक वाटलोली कसली रे ती ताल्ले मुदोशी आले मुद्देशी अरे त्या बायबलाची हा तिंगा ब्रेलोले 2 नुसत्या 5,000 लोक वाटलो मग ब्रेलो ही नुसत्या तुझे खैसर पडली ट्रॉलरान पडली वर आपणीक पडली हा कबूल काय नाही कोणा जीव हात रे अरे पात्रा हांव नुसत्या ना खाती रे हांव ओन्ली फिश खाती हांव क्रिस्ताव ना जाती क्रिस्ताव ना जाती ना आणि किती केली जेजून आणि पाडमरे जेजून 5 उंडे 5 ब्रेड 5,000 लोक वाटलोले किती सांगते रे 5 उडे 5,000 लोकांक वाटली वाटलोले जेजून नुसत्या आणि उंडी वाटलोले जाणमारे ते उडे खैसर हाडली मंजिदस हाडली त्यातून मंदिरी सरले अरे पात्रा उडे ना खाती रे आणि नान आणि रोटी खाती आणि रोटी हाती हांव क्रिस्ताव ना जाती आणि किती केली जेजून अरे आणि कित केलं त्या नांड खबर तुका आणि कित केले आणि मरे गाजरा जेजू गेलो तिंगा सरवून नालो माई मरे सरवून ना उदकाचे बेसाना जेजून सर केलो आता जाल्यार क्रिस्ताव जाती कोणती सॉरी मला कोण क्रिस्ताव आता जाती जेजू सर केली ना हां सॉरी मॅडम क्रिस्ताव ना हांव जाती कोण क्रिस्ताव ना बिडा तो वस्तो अरे पात्रा क्रिस्ताव कर रे ना अरे हांव क्रिस्ताव जाती नो आता लायक तुझी बापाची पात हाडली आमच्या बाहेर आमच्या बात तुका दाखवची आमची गोय येन दोला रे आमचं मी सोडले अशी रसीद कार्ड अशी वोटिंग कार्ड अशी आधार कार्ड अशी आणि येते पण बॅट सर्टिफिकेट ना किती अशी म्हणजे तुमची पगार करी अरे हांव तुका वळखती तू वेळले कोंबे वाटा रावती हांव वळखती तुका चौपा मुंगूस जशी दिसती मुंगूस आयस रे किती सगळे रस्ते हेल्मेट घालून बोलती पोटाची फातो तुका तालो पडते आता तालो पडते नाही आमलेट 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 पोटा भूक लागला एक आमलेट खातो मग आणि पोटा भूक लागला आमलेट 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 रे अरे आमलेट इकडे रे आमलेट रे आमलेट अरे तू को गाड ना तांती नाही काय ना तेल ना आणि आमलेट तू होता अरे आमलेट इकडे रे अरे आमल्या निघो आमलेट रे अरे तू कोण सांगलो आमलेट किती मोठं आमलेट मला आमलेट का बना अरे हे दिसाक हांव थोड्या दीस जाले गव्हर्नमेंट ऑफिसा कामां लागला ताका लागून म्हाका तोच पोगोत जालो ताका लागून लोकांक सांगतालो म्हाका पोगोत जाल म्हूण पोगोत जाले आमलेट उडे कोण आय आमलेट मुठ मुस्ता अरे आय आमलेट मोठे हळदात रे आमलेट कुणाला सकमता सकमल नव्हतं हांव ते म्हाका मेळटाय मरे सोरते आमलेट रे तू गव्हर्नमेंट कामा लागला तू काय करता ना मला शिकवाला आणि तू शिकवा करता ना मला गव्हर्नमेंट कामा शिकवणे तू शिकला म्हाका शिकलो करना चल ना अरे एक दिस हांव कशें केलो मरे म्हाका थोडी जालो आख्खे दीस तू आदेश कशें केलो लास्ट म्हाका पीस कोण उडयता हिसोब अरे शिकप शिकलो रे तू
वेळ पत कोणा होता गव्हर्नमेंटा कामाला गव्हर्नमेंटा कामा अरे बाबा आमचे किती आमचे फॅमिलीत नाव नाव, हा? आमचे फास्ट फॅमिली मुळे कोण ओळखता होय? होय फास्ट फॅमिली मुळे आमच्या घरा नाव कसं फास्ट कमी तुम्ही कारण बरे मुगे पाय पडे बाण आलो बाण माता होय मुगे पाय गोंयसून दिल्ली बाण मारलो मोठो बाण दिल्ली पावस नव्हती मुगे पाय दिल्ली पावता तू फास्ट इतले मुगे पाय वार बोलले मुगे पाय गोंयसून दिल्ली गुडी मारलो गुडी दिल्ली पावस नव्हती मुगे पाय दिल्ली पावतालो तुझ्या पाय सारखं पारी करा भाषेन मरे नु दिल्ली सालीन गोईंग गव्हर्नमेंट फोन करता नकडो दिल्ली पावता असता मला तिकडे अरे तू सांगता आपल्या जुनी फॅमिली फास्ट मोड मरे एस्कोन मुंग्या पाई फास्ट अंगली फॅमिली फास्ट अरे मुंग्या पाय गव्हर्नमेंट व्हिडिओ ऑफिसा काम आलो आयडी इतालो एडी अरे व्हिडिओ व्हिडिओ होय गव्हर्नमेंट काम होय, आलो बंड, बंड. होय ऑफिस पांचा बंद जाताले पांचा क्लोज होय. 3000 पावता थोडं फास्ट मर म्हाका कोण जाता वयता कित्याक चोय आख्खो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हांव सांबाळटा कोण तू होय. अकाउंट्स होय. तू अकाउंट समाटा अरे. तू को बरे अकाउंट्स ने वयल्या किती जाता तू माग समाटा होय जारी एक समाटा 507 जात्री किती आता 507 जात्रेची होय. 8 9 10 येता आणि 8 9 10 जात्री माई किती आता 8 9 10 जात्रेची होय. जॅक क्वीन किंग आणि उपरा दिसपाता एक येता हमले ऐकात बाबा बोयणानी कोणून सांगो नाही काणी सोबते सांगता आम्ही आमच्या पोयला दोळ्यांनी तुय आमकां दिसोन येता येगे गारांनी तुवेंच ते कुराक जावचें ना कितेंच केल्यार दोतोरांनी दोतोर मारल्यार गोंयच्या बापार संवसार उसो आल्ला रिणा काढून फोलगा मारून दोळ्यांनी शुमारला चिंतीत तोर आयच्या समाजान संसारूच घुसपोला आयज कितल्यांनी रिणा काढून ताणे जीव पासून दिला नगोर मारल्यार गोंयच्या बापार संसार उसो आल्ला रिणा काढून फोलगा मारून दोळ्यांनी शुमारला चिंतीत तोर आयच्या समाजान संसारूच घुसपोला आयज कितल्यांनी रिणा काढून ताणे जीव पासून दिला बेतभर पोटाक लागोन आमी कोत्तात पिशेपणा फाल्यांचे आमी चिंतिना कितें कोत्तात देव जाणा वर्सांना दोंगरी काटा तोडी फाटी फुडें पयना रिणा वाटतोस गड्याशी पावतोस प्रारोडो पायना एका गावान गरीब घरान पळयात कितें घडलें तुवें काजार करूंक मायपान भरपूर रीण काडलें एकाच वर्सान फारीक कोत्तेलें म्हूण रीणकाराक सांगलें वर्सां सोंपलीं रिणान बुडलीं मायपान जिवीत सोंपयलें एका गावान गरीब घरान पळयात कितें घडलें तुवें काजार करूंक मायपान भरपूर रीण काडलें एकाच वर्सान फारीक कोत्तेलें म्हूण रीणकाराक सांगलें वर्सां सोंपलीं रिणान बुडलीं मायपान जिवीत सोंपयलें आतून पळून सदांच तूं सोड तुजे पांये तोंडार सांगलां म्हणून आयकून
गोदार पासून वेगान दोता नवीन फारीक जायना दुसरो उपाय ना बेताले मारता बारीक चिकल्यार नियार केल्यार रीणूच नाका दिसता आयज कितली जाणा बाबा भयणा दुकानी पुरवता कोंडाक घातली गोदार पासून वेगान दोता नवीन फारीक जायना दुसरो उपाय ना बेताले मारता अशें करून जाऊन आकांक्षे सोडून रीण कार्याक शीक लायता नितळ कपडे घालतो कोणूय तुका तकली आपली वयर काढून पडयता भायल्यान नितळ दिसो भितरल्यान कसयेच मेळ्ळें दवरून कित्याक उरता मनीस दोळ्यांक दिसता तसो पडयता पूण देव आमचे काळीजतो आसता कपड्यार पडलेले दाग कशे बरी धुवून तुज्यान ते साफ करूंक जाता ओतम्यार पडलेले दाग सांगात ते कशे बरी नितळ करूं येता ताका कसलोच डिटर्जंट ना फकत देवूच आमकां आपली दया दाखोवन दिता खबर सांगता कळलेली एका सोऱ्याच्या वावरांत तुफान जाले केले उजूक जाली जोरां चोगडी मोठ्यार पडून लोक वाचलो कसले कारणां काळी आयली केसली इश्टाची मर्डर केली इश्टान रागाच्या जातूच बार्रा सगळोच लोक पळयतालो थंयसर तो उचाबोळ जालो लोक मारूंक येतालो दिसतो खून करून थंय सल्लो पडोन गेलो पुलिसूय ताचे फाटीक लागलेले शर्ट ताचो रोखतान बुडलोलो आसलो जीव आपलो राखो एका भावान त्याच्या घरान भितर बसलो थंयसरूय म्हाका लिपय तो किरमिदोर भावान त्याचे पांये पडोन रडलो ताचे चुरचुरे पळोवन त्या भावान ताका सालवार करूंक उपाय काडलो ताका नवो शर्ट दिवन म्हटले म्हजो शर्ट न्हिदोण दवर तुजो शर्ट हांव घालता गुन्यांव म्हजेर घेता इतलोच करूं येता फावो अपराधाचेर अपराध कोत्तालो नियाळ करूंक ना जिवीत भावाच्या पुलीस दवरून वता गुन्यांव रुजू कोत्ता गोळाची शिक्षा कित्याक गोळाची खबर आयकून गांवांत तो किरमिदोर त्या जुई जाशील वेता खरो पुरी हांव सगळी खबर बारांतली जुईजाक सांगून दिता ताका ऑलरेडी गोडार जोडयलो म्हणून आयकून ताच्या काळजाक दुख जाता दुखांनी रडटाना
त्या भावान त्याच्या उतराचो उगडा साका येता माझो शर्ट नितोळदोर मी उतरांनी हाडून तो जिवीत देवाक भेटयता आणि आपल्याक नवें जिवीत दिल्ल्या पासून तो देवाचे उपकार आठवयता कसलेय पातोक आसो पातकाक त्या सासणाचे मरण एकूच मोनान दूर बारीक नियाळ कोर कोणे वेरे आमचे पास्तीचे कर्म पात्या पासो किरोसेस वेलो जेजुलुय दिला पात्याक फारीक आयकूंक ते धरून कांगो व्हरतलो देवाचो प्राण नितळ दूर तुजे होतच बऱ्याक दोतोर नाका दुयेंताकूच दोतोर जायची तोच ज्ञान दुयेंत आसा कोण पात्याक सोयक मेवता जेजू आमकां रावता देऊन बापाचे आमंत्रण बरें बरें हांव आतांच म्हज्या मामा आईक बाबा खबर सांगता ओके या बाबाय मामा 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 काय आहे बाय ती जाणे ती त्याच्या मामा आईक बाबा घेऊन आमचे काजराचे उलो घेतात पळय आणि तीच कुशळकाची खबर आमकां दिवून सता किरा मामा ती त्याच्या मामा आईक बाबा घेऊन आमचे काजराचे उलो घेतात पळय ही तर कुशल कायची खबर तू आता जिको फोन कर आणि सांग काम काम देण्याची गरज नाही म्हणून हे तू किती आवडत आहे घेतल्या मामा तू सर माझ्या कडे राहते म्हणून आणि केला कसं सांगत काय म्हणून आणि काय ती काजराची उलो काम केले तर तू नाका म्हणतोय नाका म्हणूक ना पण तू जिको सांग ताम काम देण्याची गरज ना पण आम्ही ताम गेले तर म्हणून या नाही किती आम्ही छोडवायची पामी मोठं त्याने आम्ही रे उंच असले तू माझ्या उगिरा तुका ती काय सोच म्हणजे होय मामा कोण अशें कित्याक होय तू आमचे 31 दिवस म्हाका जाय तू बरें बरें भेट पडेल देखून म्हाका पळोवंक जाय तू खंयच्या एरियांत रावतात खंयचे सोसायटींत रावतात घर कशें कित्याक कोणी भाड्याच्या घरांत रावतात आनी आपलो बंगलो म्हणून सांगतात पण जिको एक बरो भुरगो देखून आमच्या केंद्रात विचून काढला असतो मनीषा हांवें तुका आदींच सांगला तुजें एग्जाम नाका म्हणून म्हाका तू मातशें ओगी रावन म्हाका सगळें हँडल करतली तुका तें कांयच सजमाचें ना होय होय लहान असताना म्हजी माय म्हणटाली बाबा तू ओगी राव तुका कांय समजचे ना काजार जावं बाय म्हणून लागली तू मातसो ओगी राव तुका कांय समजचे ना आणि आता धूव वाडून व्हडली जाल्यार ती म्हाका तेच सांगता बाबा तू मातसो ओगी राव तुका कांय समजचे ना जाल्यार हांव म्हणटा सजमोगाचो वेळ केन्ना येतलो हांव फोनान वेतोच देवान सांगला तुका तिकेट धाडटा म्हणून बाय जेन्ना तुवें नवें घर बांदता तें सारकें जायना वो तें तुका बरें दिसना जाल्यार तें तुज्यान मोडून पत्ते माणूस जाता पूण काजार एक पावटी जालें हें सासता करूं काजार जावच्या आदी फकत 2 पावटी न्हय पूण 10 पावटी तरी चिंतूंक जाय बाय जास्ती म्हणल्यार आमचे कुशलकायेन कोणाक वाटो घेवंक खुशीच ना जाल्यार कांयच पळो ना सगळ्यांकूच आमचे कुशल करूंक जायना जो रस्तो शॉर्टकट आसता त्या रस्त्यार सदांच ट्रॅफिक चड आसता पूण तो रस्तो केन्नाच सारको आसना सदांच पाड आसता बाय तू ताचे कानार घेनाका चिंतप जावन आसा एका वॉलतेराकून तुका आलोयता आनी दोलयता पूण खंयच पावयना दुसऱ्यांक कुशाल करप हो मोग न्हय पूण दुसऱ्यांक कुशालकाय वाटप होच खरो मोग बाय तू ताचें आयको नाका तुमी तो लॉट आमची तो फोन कर ओके मम्मा आनी आयज तुका कितें सांग गांधीन एक पावटी म्हटलेलें बुरा मत देखो बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो पूण तुका सांगून कसलो फायदो होय होय गांधीन एक पावट म्हटलेलें बरें तेंच पळय बरें तेंच आयक आनी बरें तेंच उलय दुसऱ्या भितर आनी गांधीन जें कितें म्हटलेलें तें सारकें ना अशें हांव तुका सांगूंक सोदिना न्हय म्हणून हांव गांधी अनुसार हेंवूय हांव तुका सांगूंक सोदिना तुका हांव इतलेंच सांगता दुसऱ्या भितर कितें बरें आसा तेंच पळय तेंच आयक आनी बरें आसा तेंच उलय आज तुम्ही गांधी झाला दिसता आमच्या वेनिसाचे बरे गुण पळोवन जिको तो येतला ताचे लागीं काजर जाव आणि वेनिसाक बरे गुण हांवें दिल्यात हांवें तुवें दिल्या तूच पयलें सारकें ना जाल्यार दुसऱ्याक बरें कितें दितलें तूं पयलें सारकें जाव आनी तेन्ना दुसऱ्याक बरें गुण शिकय सजमलें तुवें गांधीजीची खबर काडल्या देखूनच सांगता तुका एक पावटी गोस्तोरी आपल्या ल्हान पुताक घेवन गांधी चर्चा आयले आनी ताका सांगूंक लागली पळय म्हजो पूत खूब साकर खाता म्हजें कशेंच सांगल्यार तो आयकना
तू मातसो सोजमाय तुझे जिरू आयकतो मग गांधी ते वस्तोरी परत धाडली आणि ती काय सांगले तो आयज तुझ्या पुताक घेऊन घरा वच आणि 15 दिसांनी तुझ्या पुताक परत हाड आतां वस्तोरीन तशेंच केलें 15 दिसांनी आपल्या पुताक घेऊन आयली आणि गांधी ताका सजमायलो आणि कोणेच ताणें साकर कापाची सोडली पूण ती वस्तोरी चिकनांनी पडली घुसपागोंदळाक सांपडली आणि परत गांधी सोशी येवन म्हणूंक लागली आणि 15 दिसांनी म्हज्या पुताक हाडलो तेन्ना तुवें म्हज्या पुताक सोदमांक जातालो पूण तें सोदमांक ना आनी आतां सोदमायलो जाल्यार अशें कित्याक तेन्ना गांधीन तिका सांगलें 15 दिसां आदीं तुवें तुज्या पुताक हाडलो तेन्ना आपूण साकर घातालो आपणे पयलीं साकर कापायची बंद केली आनी तेन्ना तुज्या पुताक सोदमायलो तुका सांगता आनी तुमकांय सांगता तुमी पयलीं सारकी जात आनी तेन्ना दुसऱ्यांक बरें तें सांगात गुड मॉर्निंग सगळे गुड मॉर्निंग म्हाका मिनिस्टरान स्पॉन्सर दिलो म्हूण हांवें हिंगा सिंगींग कॉम्पिटिशन केला हांवें पेपराची एड बी घायला सो न्ही द्या पूण म्हगे सारके कॅश ना प्रायज एस कातार म्हूण तीस पयशे सारके कॅश गुड मॉर्निंग रेडी सारके गाडी लागली हांव पण पावलो ओय ओय जायते बाय काका बेगीन जाऊन दोळ्यांक घालपूड इले नाही म्हणून दोळे येताय आता मोटरसायकलान बी येत म्हणून दोळ्या किसकूट पडे एशको जीब ब्लॅक लेडीज फर्स्ट तापय तसो 2 पाटी नाव काढा लेडीज कच्च्या खबर ना कोण लेडीज लेडीज दाखवत गेले कमेंट्स करू 1 2 3 4 कच्च्या इतकं मजपला जबरदस्त बाहेर स्वतः किती पडणार तुका कांता म्हणून आपण काय कांता मोडी मुळणार काका मुळणार मुळ म्हणा कांता आता एक वेळ सने करूस मुळणार आहे हे सांग तुला स्प्रा ती ऐकला रे आम्ही ऐकला वाचायचा मोचा हटला ओ काय सर कसं चंदी पांडे तू कांता मोड मकी होय अरे काका ते मन्यावर रे मन आपल्या लाईफाची स्टोरी सांगता मी काका मने भाषे मुझ पडला सारखे ते मन आपल्या लाईफ स्टोरी सांग कातराचे मैसे को मुळे पडला टाइप मानू मन कांतर पडाई अरे कांतार मने गेले मने मुडपाचे आणि बेऱ्या ऐकपाचे म्हणजे आम दे रे अब कच्च्या कोण आळी घातलं अरे वेळी का तू गारोस तू काय केलं ऐकायचं कातार मोठे केसो काय अर्थ किती कातार मोठे बेस राव नाचो देस कोण तू पहिले सोप शिवायला लागे जेलस होता पैसे मुझ माय ने नोट ये नोट आव आशे ताले जाव से 500 नोट ने मेरा मागा हिसाब नका होता मग पॉइंट इस्ता बोला गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट सन कमिंग सन फॉलिंग मून कमिंग नाइट सन वेरी कूल सन सन वेरी कूल अरे सन वेरी हॉट मरे सन असो होता ए सन बरोबर आहे सांगतो हाव सांगले सन हॉट म्हणून ए तू हॉट जाना असो कित्याक करू हाव सांगत ते सन खबर तू मुगे चेडो माय सन टीचर देखो सांगता इसको काय पर का मैं एक सब का सांग थोड मोड मुगे चेडो पर सांगतो माय सन बट सब लगाओ पैसे son very good going to school coming lunchtime eating no rice only cook with ice anytime I sing song very long you wasting time I'm singing monkey looking all time I'm singing monkey looking all time hey! ते लोना झालं रोले असो बेस कातार सिद्धन यात्रा नोट नेली हेल माइक वाले बाती तो ना सॉलिड पर ना काय नोट स्टार्ट मोड रेस्पेटाची असली मोठी कोमी कुईच्या कोम्याला पळून गेली ही साकितली तनिया गावराजी बेगूच्या कोम्याला वाटली
तेसको कमी जुना महिन्या घेतला गुळाचे मन आणि भोपड्यान तेसको सारखी मत दिसल मगा कमी हा? राव रे, एक 500 नोट नेले ते 2000 नोट नेले आणि मग 1000 नोट पनेले अरे पण ऐक तेम दोघांनी ने कातरामुळे त्यांना लावून ते काय ने नोट दिले मी पन्या कातरामुळे मरे त्याला तू काय पन्या नोट दिला बाबा, एक के रूल झाडताय. No, this is wrong rule. No. This under section of the penal code of the no, this is wrong. ओल्ड सॉन्ग ओल्ड नोट पन्या कातर अरे तू पोने कातरा सुमार कोणा लो आता रेडियाचे कातर पोने लिहो काय कोसत नाही आता काय कातरा कोसत नाही आणि पोने कातर सुमार कोणा होय आणि आतली कातार कोणाच्या ना फेल करपाक जाय नाही. अरे आई एक पन्ने कातार फेल केले ऑलरेडी तू फेल केला होय. कुछ कातर फेल केला ते लोणागे कातार रेड्याचे ते नांटू म्हणजे? सूर्या एकूच दोन काय असो ना त्या कातार फेल केले बाबा सांगते कातर किती? सूर्य एकू असता दोन असणार तू मागच्या नाही सूर्य एकू रे अरे तू लंडन वास तोच सूर्य कॅनडा वास तोच सूर्य यूके वास तोच सूर्य जपान वास तोच सूर्य इंडिया तोच सूर्य सूर्य एकू दोन आहे दोन होते एक वर राहतो सूर्य आणि एक होतो आणि दुसरा अंगे तीन पित्र सूर्या भाड्याला लावतो या समाजातल्या पुरसां आवार्तान रोजात बोलून क्रिस्तांव धर्मामी थांबावाचो या समाजातल्या पुरसां आवार्तान रोजात बोलून क्रिस्तांव धर्मामी थांबावाचो त्या शाळात नीला माले गावात चुरचुऱ्याची गोटी गोळली राव्या शेकड्यातली रोजानी बांधलेली गोवीत कुसाची मनोळली कुसावेरी ताणे जेजूची मात गोष्टा ताचे हात पाय बोटा मोडली ही बेडी कोणी तांची उडून तुमच्या लोकाची काळजा सारखीच दुकान रोयली अपराध्याक शिक्षा दिवं तुमच्या लोकांक पुलीस चौकेर वचोन कंप्लेन केली नागरीक सांगा ताका उपरांत पुरसांव काडून ही वाट पुलीस चौकेर व्हेली पुलिसांनी ताचेर चौकशी करतोच तांची गुयती जापोन जाली धर्मामध्ये फुटी घालूंक कसले काम सोडटात अशें सांगून ही केस कोण गेली धर्मामध्ये फुटी घालूंक कसले काम सोडटात अशें सांगून ही केस कोण गेली
देवा दिता आदार दिसांची निशाणी दोन्या मोडल्या ताणे तांचे वासो करता रोजा चुकल्याक नको जाऊन तांकां मोगसोणे दिवून हे वायट दोनिया करतून खावा जेसू क्रिस्ताक कोवीड कुर्सार मरून क्रिस्तांवाचो एक फोटो लागोडून धर्मामध्ये आमच्यो फुटी घालून मुळीस उडयतात मोडून आवाज क्रिस्तांवाचो साम्राज्य शावेराचो कोणाच्यान उडोवंक जायना तोडून कुर्साक अपमान करतात आमची शांती बिबाडटात असले कर्तूब दियाक सोडून या असल्या मनशाचे गिन्याक उसवाडाय मागता आमचे हात जोडून या असल्या मनशाचे गिन्याक उसवाडाय मागता आमचे हात जोडून suru
आपयलो पूण लोक देवाचें उतर आयकूंक मिसाच्या मोगान मिसाक येयंक ना पूण कोण गांवचो मनीस मेला पळय तें पळोवंक आयलो जेन्ना काशावान नदर मारून आरशान आपल्याच्याच मुखावळ तांणी पळयली तेन्ना लोक चिंतून पडलो अरे एक दीस आमी मरतले ह्या काशावान आमी न्हिदलेले आसतले तर स्वर्गार वचोन देवाक आमी कितें जबाब दितले आमी मिसाक येनासले तुजें उतर आयकनासले हें चिंतून लोक तेन्ना तान मिसाक येवंक लागलो आनी एक 14 पाद्रीन लोकांचो भावार्थ जागलो मोबायल बाबड्यान म्हाका जर दिसता आमचो भावार्थ खंय तरी हाल्ला न्हू आतां तुमी कशें काय म्हणटले हांव एका गांवांत फेस्ताक गेलो सामी गेलीचें फेस्त आनी तुमी जाणात आमच्या फेस्ताचे रिती प्रमाणे पुरसांव जालो म्हणून उमाव आतां सामी गेली गांवांत पुरसांव घोडायलो हाडून उमांग इगोजेन दवरलो लोक उमांग उबो आसा तुमी जाणात सामी गेलीच्या हातीन असो भालो आसता आनी पांय आपणाक तो कोणाक तरी माडयता कोण तो सांगशात देंवचाराक ना आतां आमच्या लोकांचो भावार्थ पळयात लोक उमांग उबो आसात सामी गेलीचो उमाग येता देंवचाराचो उमाग येता थोड्याक अजून पासून खबर ना कोण देव कोण सांत आनी कोण देंवचार तेका लागून आमी आमचो भावार्थ गोड धरूंक जाय व्हड कोण घेवंक जाय उमांग घेवचे पयलीं कोणाचो उमांग येता पळय आनी ताकाच लागून हांव म्हणटा पाद्रीन त्या फोट मारली खोली पूण लोकांचो भावार्थ जालो येलो भावार्थ आमचो जालो बरया सोय तर तो आसा न्हिदलो तुझी सोबीत आणि सुंदर गो माझी सून कशी गो माझी धूव कशी आपल्या आता काकाराची डेट फिक्स झाली म्हणतो आमकां बॅचलर पार्टी दिवची पडटली हय हांगा सगळी खबर सोडात आनी पयलीं आमची तोंडां करता अच्छा चल सगळ्यांची तोंडां करता तुमगे सिरबीदोर नाका कितें आसा पूण आमच्या सिरबीदोरान सुटी घेतलेली आसा ह्या सिरबीदोराचें नांव पेच आयज सुटी दी फाल्यां पगार सुटी आनी येना बी जाल्यार ताका सांगा ते फ्री आसा वी आर यूज्ड टू इट आमकां सवय झालेली आसा तुम्ही बसून थोडं स्टॉप बाबा डॉक्टराक फोन कर अभिषेक कितें जाता तुका हा या बाबा बाबा धावणे डॉक्टराक फोन केलो ये पाच कॉल डॉक्टर येऊन अशें इलेवू तो घेवन येचो रात्री जेवण नाही ना 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 बेश्टें टेन्शन घेता अभिषेक खाल्लेले अभिषेक अरे ओके डॉक्टर येऊन काय डॉक्टर भोजी घरकार बोली ना डॉक्टर बेगीन भितर सर ते साईड मोठी आहे त्या साईड बारकी हॅलो हा बऱ्या वेळात पावली माझ्या पोताची सैनिकीची म्हणून कायले मध्ये ते काय लागले मला तो डायबिटीज चेक केलं माने आवय डायबिटीज मुळे असं दुयेस ना बाबा दुयेस ना की तेलो सर मैं वही पिना डायबिटीज मेरे बाबा डॉक्टर आयलो ना आय डॉक्टर आयलो हात तो कोण चेक करू नाही हांव गेलो चेक करपा जाण मारे माक डायबिटीज मेळ कितें रे बाबा आय डॉक्टर माक सांगितलं काय आहे ना का काय करू सांगितलं काय आहे ना आता सकाळी जाऊन पुण्या वाजली आता आणि लेकराची माई चिकन बिर्याणी ओय 2 चिकन बिर्याणी चिकन बिर्याणी पण चिकन बिर्याणी माका डायटिंग म्हणटा अरे ओय रे पतंजली चिकन बिर्याणी ते काय नाही आणि पतंजली स्वरात पिला पतंजली बिर्याणी आहे ओय बिर्याणी एक ओय सॉगी रे पतंजली सॉगी रे पतंजली कच पासून येलो हा डॉक्टर अनथिंग सिरीज माझी डॉक्टर कशी आसा तुझी घरकान कितें जाला म्हजी घरकान मातशें भितर यो भितर कित्याक डॉक्टर ही सगळी आमची फॅमिली मेंबर्स तुवें हांगाच सांगलें जाता तशें तो राय तुझी घरकान आवयपणाच्या बेसात आसता
म्हणटा बिर्याणी पतंजली तू म्हणटा तोकले किती सदाचे रे ते सदाचे पैसे गेले तर त्याला पोट्टा उठवता बसतो तर सदाचे गेले हो कोण धरी नका आपण काय उडवलं का कसली घर काय करतो आडा मासा वर्गण पतंजली सारा नाही मग विचार त्याकडेच्या सदाचे ते की तू बिना करायचोय पण बरे फोन शिकलो रे बसी बसवनो ओ बरे बसी जल्ला का बसवला बस करे स्टॉल घुमाले ओ जल्ला त्या शेवटान बाहेर गेले पडो काय चाल ना तू काय काजरा गेलो रे ओ दुसरी काढली फेदी मग त्यात का बसवला फेदी चोईला असला फेदी पडला इंजन तू सजो ये घर का मुलीजा पाहा आणि चेळे दे खासदार राहा ती मुलीजा पाहा हात बऱ्या पडायचे नाही मारे त्याचा लोकांचे चोन आरसो हाता तू हात बऱ्या पडायचे हॅपी कसं इसं सांग बरे गेले चारीस देशे शेख जणी नाही शेख जणी दिला काय होतेच म्हणे मानव देख तू म्हणून ट्राय कर तू काय ट्राय करतो रे तो कोचो नो सेरा अजून जिरो आणि बारके वाले इथं मोठ्या दूध दिसतात मग काही ना पासून तिथून ना देवा गॉडफादर बाबा आम्ही आहे बाय आम्ही रेडी आहे दोघांनी चार झाले नाव किती जाणतो माचो माचो आणि छोड का झाले माचो भूल में मुझे लिया तू आणि थोडा 2-3 दिनापासून भुर्जी देणार उद्या दाखवून दिले तो अजून पीठ आहे काय ना सम सिको हे सगळं किती मामा अशा प्रकार इतको आबू सापाची गरज ना देवाचं खूप देव सांग जे की आमचे सगळे कळला ते देवाचे पोदवेनच कळलं देवाची पदवी कळली आणि गेम दिलाय बाबा तो तुझा बाबा त्याची रेस्पेक्ट आणलो रेस्पेक्ट आणलो या तो बोललो कान तोरी रेस्पेक्ट आणलो तुझ्या रेस्पेक्टात पैसेच होतं तू पैशात रेस्पेक्ट घडून जाय ना तो सांभाळले आम्ही कसलेच पातो करूचा आम्ही दोघां साखरमेंटाची गो बायला झाले किती झाले तुझ्या पुताचे मला का झाले सांग लोक किती म्हणतो ओ समाज किती चिंतो सामानाचे आम्ही किती चिंतून जाईल सामान आमचे चेन दिला हो की राहतो पाऊस सोडमुरली जी को माय पायचा एकटोच भूत मुठोच मुजी दुया घरात राज कोतिली आता दुसरे मुर्गी येतात आणि तो चेडो चालत जाल्यार ग्रेसकायचे 2 गोंडे जातले आगे पण आमका किती मुळे असा आमचे किती सगळे आमचे दुये घुसलोय आम्ही तुका हो की राहून सांगले आणि तुका सांगता बहिणीचा आऊ तुका या घरात काचा तो चिन्या ओ जिको तर नीच मोक होता सॉरी तो तुम्ही लेखा मनशाक जेवण दिले जाल्यार तो मनीस एकाच दिसाक जेवतलो पण त्याच मनशाक तुवें शेत रोवंक शिकयलें जाल्यार तो मनीस सदांच काल जेवंक शिकतलो देवाचे पोतेन करता ते उरता मनशाचे पोतेन करता ते सोंपता आओ देवाच्या कोपरा हाका सांगता त्या पहिले विसार येता जाल्यार विचारता का ओय ओय हिसाबूस गेला देव मेवता देव सगळी स्वाती रास्ता घरात राहून देवा तुका मोठा देव पावला जाल्यार म्हाका एक सांग तू घरान फॅन लायताय होय लावचोच पडटा नातून गरम जाता पूण वारो तो सगळेच सुवातेर आसता जाल्यार तू फॅन कित्याक लायताय कारण की टीव्ही पिढ्या झाली जाल्यार भुरग्यां चिरतात आणि भुरगी पिढ्या झाली जाल्यार टीव्ही चिरतात म्हाका खंयच्या सारकें तें सांग आवय बापाय भुरग्याचो मोग करपाचो वो भुरग्यान आवय बापायचो मोग करपाचो जिको त्या आधी हांव तुका एक प्रश्न विचारता एक सुकणें उठ्ठलें जाल्यार ताका खंयचो पापचो गरजेचो दावो काय उजवो हे आनी कितें ऑफकोर्स दोनूय पाट्टे गरजेचे तेच बरी आवय बापायन भुरग्यांचो मोग करप आनी भुरग्यांनी आवय बापायचो मोग करप दोनूय गरजेचे तरीच पूण आमचो चवथो मानवनेत आमकां शिकयता तुजे आवयक बापायक रेस्पेद आनी मान दी म्हूण तुझे पुता वावार्थ आणि मागणे हे दोनूय वस्तू आमकां दिसना पण हे दोनूय वस्तू दिसून असलेले वस्तू घडून हाडटात होया कौशी पुरी माय पाय मारतात मोजा आणि भुरगी दितात सोजा कोण लोकाची म्हाका सोय ना ते तो स्ट्रेट सांगता ये काजार जाऊ दे ना मला आम्ही गाराया प्लीज आगे राम दे होय
आता झाली न्ही तुम्ही खुशी तुमकां तुमच्या भुरग्याचे कांच पडप फुल आपलेच पडप बाबा तशें न्हय ती आमी वस्तू दिसता तश्यो पळयतात आसता बाबा तश्यो तुवें तुमी चिंतूंक जाय आसलें न्ही म्हणटात आवय भुरग्याची भावना सोदतो जात म्हणून अशा पुता हे पोरी तू एके आवयचे काळीच दुखय ना एके खरे आवयचो मोग तुवें अणभव करा देखूनच तू आयज हे पोरी उलयता एका दिसाक कोणाचे तरी घराक उजो पेटलो आणि फायर ब्रिगेडान तो उजो पालोवचो पडलो तेन्ना एका फायर फायटरान पयस एका दुर्गाचे कुशीक एके कोंबयेक पळयली जी उबीच झूल पावन मेली तेन्ना ते फायर फायटरान ती कोंबयेक पळी लायतोच ती कोंबी आयली पडली आणि जाणाय तू तिच्या पोटान 4-5 पिला भायर पडली वस जावन आसा तो खरो मोग एके आवयचो आपल्या भुरग्याक आपल्या भुरग्याक सांबाळ करून ती आवय आपलो जीव वगडयता तर म्हाका एक सांग तुमच्या लागीं भांगर आसा ते तुम्ही खंयसर दवरतात ते आमी लोकांक दवरतात कित्याक आनी तुमकां खंयसर भायर सरून वचूंक जाय जाल्यार त्या लोकांची चावी खंयसर दवरतात त्या लोकराची चावी आमी आमच्या बरोबर वतात आनी तसो जेन्ना हांव ल्हान आसलो आनी तुमकां खंयसर भायर सरून वचूंक जाय जाल्यार तुमी म्हाका तुमच्या संगता घेवन येता अशें न्हय ना बाबा आमी तुका आमच्या सिरबीदारा लागीं दवरतात सारकें सारकें तेच सांगले ते हाचे वेळेन दोनता तुमकां म्हज्यान चड मोग त्या बागाराचो आसलो आनी त्या पासून म्हाका त्या सिरबीदाराची दवरता आनी बागार लोकांना 2 लोकांची चावी घेवन येता अशें न्हय जाणाय शिको हांवें एक पिक्चर पळयलेलें द ब्रिज म्हणून आनी खऱ्यांनी त्या पिक्चरान एक ब्रिज दाखयताले जेन्ना बोट पासा जावची आसली तेन्ना तो ब्रिज वयर काडटाले आनी ट्रेन येवची आसा जाल्यार तो ब्रिज देंवयताले आनी ह्या कामाक एक मनीस आसलो तो सदांच ब्रिज चडयतालो आनी देंवयतालो एका दिसाक आपल्या ल्हान भुरग्याक घेवन तो कामाचेर गेलो तो भुरगो हांगा थंय खेळोंक लागलो आनी हांव चिंतूच ताका सिग्नल आयले ट्रेन येवचीच आसा म्हणून देखून धांवून धांवून तो ब्रिज देंवूंक म्हणून गेलो थंयसर गेल्यार तो कितें पळयतलो ताचो आपूर बायेचो मोगाचो खाशा पूत त्या ट्रॅक्सांचेर शिरकलो ताका चिंतूंक पासून वेळ नासलो त्या वेळार फाटीं फुडें चिंती नासतना ताणें तो ब्रिज देंवयलो आनी ताचो पूत ताच्या दोळ्या सामकार मेलो पूण ते ट्रेनीन आसलो सगलो लोक सारवार जालो आमचे सगळें तशेंच घडलें जेन्ना हो संवसार पातकान बुडलोलो तेन्ना देवान आपल्या एकल्याच मोगाच्या आपुरबायेच्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आयलो आनी आमकां पातकान ती सांबाळ करूंक तो खुर्सार मेलो हांगासरूय पाय पुताची सोयरी गत तुमी पळयल्या फुडल्या भागान पळोवया ह्या पुताचें कितें जाता तें वयल्या भागान कितें पळयलां तें शीक आयकपाक फुडल्या भागान कितें पळयत जाल्यार तें आयक शिकपाक